जेर आमी आज उबे आसात थंय वेटलिफ्टिंग हो प्लॅटफॉर्म जावन आसा जो नवो बांदिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15 days जाल्ले आसात. एज यू आर ऑल तुमी आज पळयतात हांगसर की टोटल हांगसर जी आमची जी स्पोर्ट्स सिटी जी येतली तातूंत भितर सगळ्यो काही गोष्टी कॅटरिंग फॅसिलिटी पार्किंग बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो युटिलिटी जे तांकां जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या एरियेन भितर येतले परिपक्की आसा. ओवरलेज जे आसा तो पेंडॉल बिंडॉल जे आसा दॅट इज ऑलरेडी ते टेंडर फ्लोट केल्ले आसात आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां खबर आसा जशें आपले हांगा काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें पयलीं आयुर्वेद काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें त्या प्रमाणे ते ओवरहँगान बाकी सगळी सजावट जातली हो विषय एज फार एज कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज कन्सर्न. स्विमींग पूल यू ऑलरेडी नो दॅट द फायनल टचअप इज गोईंग ऑन लास्ट पेंटिंगाचे बाकी सगळे काही गोष्टी काम सुरू आसात. ते सायडीच्यान आमचो मनोहरभाई पर्रीकर स्टेडियम आसा दॅट इज थंय आमी कांयच करूं ना. इज ओन्ली द पेंटींग आमी कंप्लीट करून आसा बाकी सगळो फ्लोर बीन एट इज वेल वर्सटायल आसा. एज फार एज दीस इज कंप्लीट वी आर ऑल प्रिपरेशन अवर वेन्यूज एट द वॉर फुटींग एंड आय थिंक बाय संडे वी आर गोईंग टू कंप्लीट ऑल द वर्क. नॅशनल गेम्स 25th स्टार्ट जातल्यो. आतां आमी आसात पॅडॅम स्टेडियमाचेर. हांगासर जे नॅशनल गेम्सा खातीर जे प्रिपरेशन आसा ते फूल स्विंग स्टार्ट जाल्ले आसा. आमी हांगा भितून पयलें की आउटडोर आनी इनडोर स्टेडियम आसा फूल स्विंग प्रिपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी भितून जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम चालू आसा आनी भायर जे तांकां जे हे लागतले ग्रावंड लागतले थंय फक्त ते खंय समज कितें जाय लायट्यो जाय कितें जाय थंय फक्त ते इन्स्टॉल करपाचें काम चालू आसा.